आयचे जे एकच सेशन जालें आनी फिचूय जावना गव्हर्नर तुमचें रिएक्शन तेजें इन्स्टंट पळय हांवें बिजनेस एडवायजरीची जेन्ना मिनिट्स कन्फर्मेशनां आयली त्या वेळाचेर हांवें स्पिकराच्या नजरेक हाडून दिलें की आमी डिमांड केल्लो गेल्ल्या हाजे पयलीं न्ही ताजे पयलीं बिजनेस एडवायजरी कमिटी जेन्ना एक दिसाचें सेशन जाल्लें की डिसेंबर म्हयन्याक फूल फ्लॅज हांवें बरोवन दिल्लें की डिसेंबर म्हयन्याक फूल फ्लॅज 20 दिसाचें सेशन घेवचें तें डिसेंबराक जालें ना आनी आमची अपेक्षा आशिल्ली की आतां जें सेशन घेतात जानेवारीक तें किमान 15 ते 20 दिसाचें आसतलें पयलीं आमी परतो थंय रिकॉर्डाचेर हाडलां आनी परत सांगलां की आतां बजेट सेशन जें मार्चाक तुमी घेतात तें मार्चाक तरी फूल फ्लॅज बजेट सेशन घेयात त्याच सेशनाक बजेट पास करप लेट इट बी डिलिबरेटेड इन दॅट नाल्यार तुका डिस्कस करपाक स्कोप कितें आहा स्कोप कांयच ना आमी सांगिल्ली 5 कॉलिंग एटेन्शनां घेया म्हणून दे एग्रीड फॉर 3 एक्चुअली म्हणजे दिसाक जर 3 कॉलिंग एटेन्शनां 3 दिसांक 9 कॉलिंग एटेन्शनां विशय आसा 50 आसात राज्याच्या मुखार लोकांच्या मुखार ते आवाज उठोवप कसो हाव कॅन वी रेज द वॉयस इन द हावस बरं आज गव्हर्नराची स्पीच पळयलें हांवें आतां ग्लान्स मारून खंयच कोलाचेर एक स्टेटमेंट ना तातूंत एकूय स्टेटमेंट ना आमकां दिशिल्लें की गव्हर्नर वील स्टार्ट वीथ द स्पीच बाय रेफरिंग इट टू द कोल देस माय गव्हर्मेंट हेज डिसायडेड टू स्टॉप द कोल अशें कितें घालतलो काय दिशिल्लें म्हाका तें कांयच ना हांव नको कशें आनी आतां ताणें स्पीच तर ताणें वाचूंकूच ना आयचो प्रोटेस्ट तुमचो आयज करीनचो कित्याक प्रोटेस्ट ज्या पद्दतीन हें चलता त्या पद्दतीन बरोबर यू आर प्रॅक्टिकली म्हणजे वी वॉन्ट टू बी द वॉयस ऑफ द पीपल हाव वी कॅन बिकम वॉयस ऑफ द पीपल स्कोपूच ना ते गव्हर्नर 5 मिनटां वाचलो आनी गव्हर्नर गेलो ताच्या फाटल्यान बिजनेस एडवायजरी कमिटीचेर ते रिप्लायच काय ना न्ही कोणूच रिप्लायच दिना गव्हर्नर आयआयटीचे कितें गव्हर्नर स्पिचान कितें हांवें वचून फूल डिटेल्स पळोवना हांव फक्त हांव सोदतालो पोलाचेर कितें मेळटा काय म्हणून सो दॅट आय कूड हॅव सेड एटलिस्ट तें काय म्हाका मेळूना पूण दॅट स्टील आय वील गो थ्रू इट फर्स्ट डे आसा न्ही 27 तारखेक गव्हर्नर्स एड्रेसाचेर हें आसा डिबेटा डिस्कशन 3 दीस सर उरता क्वेश्चन आवर आसतलो आनी गव्हर्नर स्पिचाचेर थँक्यूंगाचेर उलोवपाक मेळटले खंयचे मुद्दे तुमी स्ट्रेस करपाचे आमी सगळे मुद्दे कवर करतले टोटल जे आसात सर गव्हर्नर एड्रेसार म्हादयचेर फक्त एकूच लायन आहा हाजे वेळान दाखोवन दिता म्हादयचेर आमचें कॉलिंग एटेन्शन आहा सगळे आमदारांनी सायन फक्त एकूच लायन जाल्यार गव्हर्मेंट हॅज अप्रूव्ड सुप्रीम कोर्ट एकूच लायन आहा सगळ्या आमदारांनी सायन मारून कॉलिंग एटेन्शन दिलां म्हादयचेर दिलां डबल ट्रॅकिंगाचेर दिलां तुगेलें तें गांजा कितें तें ताचेर दिलां 3 कॉलिंग एटेन्शन आमी आज सायन मारून सगळ्यांनी दिलां सर सत्तरी म्हादय वायल्ड लायफ सँच्युरी आहा थंय प्रोक्लेमेशन काडलें आनी थंय लोकां मदीं बोवाळ पडलो फाल्यां तेंच्यानी थंय उठाव म्हणून व्हडली रॅली बी दवरली तुमी वचपाचे आहा थंय सपोर्ट करता हांव गरज पडली जाल्यार टिचर तुमी तुमी तेको दिता ते हेका नाही जेडेशांक अशें आमी शेळ मेळावळीच्या वेळार तांकां तांच्या फाटल्यान उबे रावली सारकें हांव रातचो 11 वरां ती थंय गेलो तांकां मेळ्ळो आनी तेन्ना हांवें चीफ मिनिस्टराक स्टेटमेंटूय केलो की तुमी तांकां विचारनासतना तांच्या माथ्यार कांयच मारना हो पयलो सो फाल्यां आमकां युनायटेड ऑपोजिशन पळोवपाक मेळटलें फुडले 3 ना आजय आशिल्लें न्ही आज सगळे जाण आमी तशें आशिल्ले बरोबर असेंब्ली भितर तरी सगळ्या आयडीज इवन आज आनंदाची गजाल म्हणजे चर्चिलूय बाबडो उबो राविलो पोलाच्या इश्यूचेर विच इज ए गूड सायन अशें म्हाका दिसता सर म्युन्सिपालिटी इलेक्शन म्युन्सिपालिटी इलेक्शन्स वचून डिलिमिटेशन आनी रिजर्वेशन डिक्लेअर करूं ना तें सगळ्यांत पयलीं डिक्लेअर करता हायकोर्टाचो जजमेंट आसा 21 दीस बिफोर द नोटिफिकेशन यू हॅव टू इशू दॅट तें जातकीर मागीर तुज्यान प्रोसेस स्टार्ट करपाक प्रोसेस स्टार्ट करतकीर 25-30 दीस लागता प्रोसेस तुम्ही अलायन्स करतले हेजे हांवें स्टेटमेंट केला 10 KB स्टेटमेंट केला वील कन्सिडर ऑल द ऑप्शन्स नो प्रॉब्लेम